गोंय सरकार तशेंच भारत सरकार आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट म्हळ्यार हांव हेमली गोवा हँडीक्राफ्ट्स आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हांचे मार्फत हो कोणबी विलेज प्रोजेक्ट हांगा सांग्यार आमी घेतला आनी हो जोड गोंय सरकार तशेंच भारत सरकार हांचे जोड पावलान हो प्रोजेक्ट जाता. एक असो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आज सांग्यार हो येता. हातूंत भितर ऑलमोस्ट एक 16,000 स्क्वेअर मिटर हे सांग्या ह्या जमनीन हो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. तातूंत आर्टिजन जे स्पेसिफिकली आमचे गोंयभरांतले आर्टिजन आसा तांचे खातीर वर्कशॉप म्हणा, तांचे खातीर ते रावपाची वेवस्था किंवा इंटरस्टेट प्रोजेक्ट वांगडा करूं येता. सो इट्स ब्युटिफूल प्रोजेक्ट. थंय सगळ्यो सुविधा आनी ज्यो आर्टिजनांक जाय हांगा त्यो आमचे कला फुडें व्हरपाक तांच्या हस्तकला म्हणा किंवा तांचे आनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट्स किंवा प्रोडक्ट्स तयार करपाक हांगा तांकां पुराय ट्रेनींग प्लस बाकीच्यो सुविधा मेळटल्यो. एक्झॅक्टली कितें अशें आसतलें हांगा? कोणबी विलेज हो कन्सेप्ट जर तुमी विचार विलेज म्हटल्यार कितें ह्या पुराय भितर तुका एक वेगळें एनवायरमेंट मेळटलें. रावपाची वेवस्था आसा, वर्कशॉप आसात, तातूंत क्राफ्ट्स वर्कशॉप धरून किंवा एक डॉर्मेटरी आसतल्यो आनी एक पुराय असो प्रोजेक्ट आनी कोणबी विलेज म्हणपा खातीर वेगळे वेगळे जे आमी म्हणटा हँडीक्राफ्ट्साचे वेगळे वेगळे प्रकार जे आसात ते हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटले. रायट फ्रॉम हातून पळयात आमी साडी जे आमी म्हणटात कोणबी पयलीं तितलें वळखना आशिल्लें. आतां जर हालींचीच पळयशात शॉल म्हणा किंवा साडी हाचें प्रोडक्शन खूब कडेन आतां जावपाक लागलां. गोंयच्यो कितल्योश्यो सेल्फ हेल्प ग्रूप तशें बाकीचे जे फुडें येवन हाजी प्रोडक्शन करपाक लागले. सो हांगा ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर एक अशा प्रकारचे एनवायरमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलें की जंय प्रत्येक वेगळे वेगळे जे हँडीक्राफ्ट गोंयांत आसात तांच्या आर्टिस्टांक कसो आपली अशी वर्कशॉप करपाची किंवा आपली एक हें सुविधा ना. तो एक पयलो असो प्रोजेक्ट जंय वेगळे म्हळ्यार पेडणे धरून ते काणकोण धरून जितले आर्टिस्ट आसात वेगळे वेगळे फॉर्म्स ऑफ आर्ट म्हणूं येता जे हँडीक्राफ्टान म्हणटात ते तुमकां हांगा पळोवपाक तांचे वर्कशॉपाक कंडक्ट जातली. ते स्वता शिकयतले, स्वता ते ट्रेनींग दितले, तांचे प्रोडक्शन हांगा विकले वतले आनी इट इज अ कायंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर वेर गोंयभरांतले भारतभर आनी जगभरांतले लोक हांगा विजीट करून ते तांकां एक पळोवपाची एक हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ही गोंय सरकारान भारत सरकारान दिल्या. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच हांगसरले आमदार आनी आतांचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर आनी सगळे मेळून हो एक असो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो यत्न केल्लो आसा. आनी प्रमोद सावंत सरांचो सदांच म्हाका सांगतालो तो प्रोजेक्ट बेगीतले बेगीन करात आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो खूब हातूंत फंडा बाबतींत तांचो रोल खूब आसा. जॉयंट प्रोजेक्ट आमी असो म्हणूं येता. ऑलमोस्ट कॉस्ट घेतला सर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तसो पळोवपाक गेल्यार 10 कोटीचो तांचो सपोर्ट आसा आनी उरिल्लो जो लागणारो खर्च आसा जो 3-4 कोटी म्हणून येता तो गोंय सरकार आपले वतीन ह्या प्रोजेक्टाक घालतात. सो इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट मेजर प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय गोवा गव्हर्मेंट. सो एक बरो उपक्रम आनी बरो प्रोजेक्ट सांग्यार हांगा येता अशें म्हाका दिसता आनी सगळ्या हँडीक्राफ्ट्सान जितले लोक इनवॉल्व आसा तांकां हो सगळ्यांक फायद्यान जाता अशें दिसता. सांग्याचें नांव खंय तरी वयर सरता अशें म्हाकाय दिसता. कुणबी विलेज म्हणजेच आर्टिजना खातीर तांचे प्रॉडक्ट मार्केट करपा खातीर, तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर, तांकां वर्कशॉप करपा खातीर, तांकां एक्झिबिशन करपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मागणे वेल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 10 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिले. गोवा गव्हर्मेंटान 2.60 crores घाले आनी एक सुंदर असो उपक्रम हांगा राबयल्लो आसा. सांगे मतदारसंघ हो ट्रायबल डॉमिनेटेड विलेज आसा. ह्या ट्रायबल लोकांक आपल्या हांगा भितर आशिल्ल्यो ज्यो कला आनी तांची संस्कृती आसतली, तांचे कल्चर आसतले आनी तातूंतल्यानच जे तांचे हातांतल्यान प्रोडक्ट जातात तांकां मार्केट करून दिवपाचे. तशेंच दुसऱ्या भागांनी ट्रायबल लोक जे कशे जीण जगतात आनी तांकां ज्यो आवश्यक गोश्टी आसात ताचे सगळ्या वस्तूंचें मार्केटींग जावचें, क्राफ्टमॅनाक एक तांकां जॉब मेळचो आनी तांणी केल्ल्या प्रोडक्टाक मार्केट मेळचें, तांकां इकॉनॉमीक तांची ग्रोथ जावची, तांकां एम्पावरमेंट करचें, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रोजेक्ट अत्यंत म्हत्वाचो तो साकारता. सांगे आमचे साळावले धरणाच्या ह्या काठाचेर अशा सुंदर अशा निसर्गरम्य अशा परिसरां भितर आयज सादारण तो 60% प्रोजेक्ट कंप्लिशनाक आयिल्लो आसा. काम झपाट्यान चालू आसा आनी ह्या भागां भितर आमच्या सांगेचे आनी गोंयचे जे ट्रायबल लोक आसात तांचे निरनिराळे प्रोडक्ट आसात आनी चड करून आमी फोकस करतले ते कुणबी साडी जाका GI टॅग मेळ्ळो आसा आनी मार्केट बरें उपलब्ध आसा. ह्या आमच्या कुणबी आमच्या भयणी आसतल्यो तांकां मशिनां दिवपाची, तांकां ट्रेनींग दिवपाचें, तांचे वर्कशॉप घेवपाचे, तांकां फिनिश्ड गुडाक तांकां मार्केट तयार करून दिवपाचें आनी ह्याच बरोबर दुसरे प्रोडक्टूय तांचे मार्केटींग करपा खातीर एक्झिबिशन हॉल लावपाचे. अशे अनेक प्रकल्प तातूंत भितर आसतले आनी गोंयचे जे कोण
टुरिस्ट येतात तांकां हे महत्वाचे दालन आमकां पळोवपाक मेळटले. सरसा सारखे एक्झिबिशन्स जी जातात ती हांगा बरे प्रमाणात जावपाक शकता किंवा बाकीचे जे आमच्या हात म्हणून आसता ही जी पळय प्रदर्शनां जातात ती हांगा भरोवपाची जातली. त्याच बरोबर आमची मागणी आसा की आमच्या भारतांतले निरनिराळे कुणबी प्रोडक्ट्स आसात ताचेंय ते मार्केटिंग जावचें, त्या लोकांकय थंय रावपाक वेवस्था जावची. जे टेम्पररी येतले एक 15 दीस म्हयनोभर रावतले आपले एक्झिबीट प्रोडक्ट करतले सोंपतकच वतले तांच्या जाग्यार दुसरे येतले. एक एकोमोडेशन फॅसिलिटी, एक एक्झिबिशन फॅसिलिटी, एक ट्रेनिंग फॅसिलिटी, एक वर्कशॉप फॅसिलिटी आणि तांकां रावपाचें एकोमोडेशन आणि एक सुंदर अशें एक वातावरण तातूंत भितर आमकां अनेक तरेचे लोकांक एंटरटेनमेंट प्रोग्रामय जावचे अशे तरेचे एक वातावरण निर्मिती हांगा केल्ली आसा. म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या दूरदर्शी विचारांनी गेल्या 3 वर्सां आमी सातत्यान प्रयत्न करून आयज हो प्रकल्प साकार जाल्लो आसा. गोंयच्या गव्हर्मेंटान तातूंत भितर सेकंड फेजी भितर स्वताचे तातूंत इन्व्हेस्टमेंट करून हाज्याकय परस बरो हो प्रोजेक्ट करपाची संकल्पना दवरलेली आसा.